काणकोण नवोदय हायस्कुलान 10वी केली। बरो शिकलो, फुडें पुण्यान शिकपा खातीर सिलेक्ट जालो। IITची एंट्रन्सूय क्लियर केली। मात गरिबी ताच्या स्वप्नाच्या आड आयली। 7-8 हजार घेवन जो पुण्यान 2 वर्सां रावलो, ताका आतां IIT शिक्षणा खातीर कानपूर वचपाक आदार जाय आशिल्लो। 2 वर्सां थिंग आहलो म्हगेली 11th-12th आनी थिंग 2 वर्सां काडली, थिंग स्ट्रगल केलें तरी वचून जायना आहलो म्हणजे तितली घेवपाक। आफ्टर 12.5 years आमकां तितलें कवर अप जालें ना, म्हणून आमकां फायरींग पडलें। फायरींग पडटना आमी एक 10 भुरग्यां सायडीन काडलें आफ्टर 60 स्टुडंट्स आनी मागीर हांवें चिंतलें आतां शिकपा पडटा म्हणून। मागीर एक फ्रेंड आसलो, ताका सांगलें म्हाका जायना, तो बरो शिकतालो भुरगो बरें आहलो। तेणी म्हाका हेल्प केलो। आफ्टर 6 months म्हाका शिकपाक हेल्प केलो आनी 6 months हांवें कवर केलें आनी JEE मेन्स दिलें। JEE मेन्स आमगे 175 रँक आनी ST रँक आनी जनरल रँक 32,000 आनी ताका मागीर मेन्स दी म्हणटा एग्जाम म्हाका JEE एडवान्स दिवपा पडटा आनी एडवान्साक म्हगे रँक 409 and I am selected for IIT Kanpur. I had taken the branch mathematics and computing. फायनान्शियल तुका पयस जाय पडटाले थंय रावले म्हणटकीर? मागीर म्हाका स्टार्टींग 11th स्टार्टींग 5,000 दिल्ले। हांवें ते स्लो करून मागीर ती मादर आसता केन्ना येताली ते 1,000 2,000 दिताली। मागीर ते 2 वर्सां एशको एप्रॉक्स 8,000 to 9,000 यूज जाता म्हगेले मंथली। हांगा थंय काम करून आजी 4 पैसे जोडटा, मात ते ह्या तरणाट्याचे स्वप्न पुराय करपाक पावपाचे ना। तू कितें काम करताली? ते शेताचें काम करता आनी तोंड काडून मागीर भुरगो आसतना कितें पळयलें तुवें? जाय ती शेतां काम करता आनी हेचेता आनी कितें कामां पळय तें वयता। एका वाटेन ST समाजाचे सर्टिफिकेटाचो ताका तातले तातून फायदो। एका सेमिस्टराक 1,30,000 भरचे पडटा, मात तो ST आसा म्हणून ताका फक्त 30,000 एका सेमिस्टराक। ताचो पुराय खर्च 2,40,000 आनी ते शिवाय बाकीचो खर्च। आज म्हळ्यार 29 to 3rd आमकां बॉम्बे रिपोर्ट करून बरोवंक जाय ह्या दिसांनी। आनी मागीर आमकां पर सेमिस्टर तेंच्यानी 30 एप्रॉक्स ते जनरलां आसताय 1,30,000 आनी हांव ST म्हणून म्हाका ते फक्त पर सेमिस्टर 30,000 इयरली 60,000 हय 4 years ते 2,40,000 जाताय फक्त तुमगे फी म्हणून थिंग। आतां फोमेंतो स्कॉलर्स ताका हात दिवंक फुडें सरल्यात। ती मॅडम आमची अंजुती म्हणलो तिका कळ्ळी, तिणें म्हाका सकाळीं मॅसेज केली की असो असो आसा, ताजी मातशी चवकशी कर। त्या प्रमाणे ताका फोन केलो आनी अवधूत बाब हांगा आसलो, मडगांवां आसलो। म्हणटकीर त्या भुरग्याक मडगांव आपोवन ताजे बरोबर डिस्कशन करून अवधूत बाबा फुडें ताका व्हेलो आनी अवधूत बाबान रोखडेंच ताका फोमेंतो स्कॉलर स्किमा खाली ताजे IIT खातीर जो खर्च ताका येता तो सगळो खर्च करपाची तयारी ताका दाखयली। आनी ह्या फोमेंतो स्कॉलर्स प्रोग्रामाचो फायदो ताका सगळे वटच्यान फक्त आर्थीकच न्ही तर आमी ताका मॉनिटर करतले। सद्या पळयलें जाल्यार ताजें इवन हेल्थ पळयलें जायत तितली म्हाका बरेंशें म्हणजे पळयल्यार दिसलां। पॉसिबली खावपा जेवपाचें सुद्दां ताजी आबाळ जावपा जाय। ह्या सगळे गोश्टीचेर आमचें ताजें लक्ष आसतलें आनी एक बरो भुरगो तो जावचो, बरो प्रोफेशनल जावचो आनी बरो गोंय खातीर कितें जाल्यार ताणें मुखार करचें ह्या उद्देशान फोमेंतो ताका हेल्प करता। आमदार धरून कितलेशेच जाण फेसबुकार ताका आदार करपाक फुडें आयिल्ले, मात आतां फोमेंतो स्कॉलर्साचे पालवान ताका आतां यशस्वी IITन जावंक पयशांची विवंचना ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी सावियो डायस।